हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभर कितें घडलें तें आमी ताचो नियाळ घेवया. सगळ्यात पयलीं आमी ह्या डेस्क इनचार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन. सो तुमचे कडेन खंयची न्यूज आसा? राजधानी पणजेंतल्या रस्त्यांचेर बसपी जे विक्रेते आसात त्या सगळ्या विक्रेत्यांक आतां एका जाग्यार हाडपाचो निर्णय आसा तो महापालिकेन घेतिल्लो आसा. आनी हे विशीं जो प्रस्ताव जो आसा तो विक्रेत्यांनी महापालिके कडेन दवरिल्लो आसा. आणि फूड अँड एंटरटेनमेंट झोन म्हणून खंय तरी एकी कडेन नोटिफाय करतले आनी थंय ह्या विक्रेत्यांक सगळ्यांक हाडून दवरतले. कांय वर्सां पयलीं नॅशनला कडेन आनी हेर बाकीचे कडेन जे रोस ऑमलेटवाले आशिल्ले तांकां महापालिकेन तांचे गाडे काडून उडयल्ले आनी थंय ती आतां खंय खंय शॉपांनी नाजाल्यार आनी खंय तरी आपलो धंदो सुरू करून आसात. ह्या सगळ्या जाणांक आतां समजा भाजीवाले आसात जे मार्केटात बसतात नाजाल्यार आनी खंयच्या रस्त्यांचेर भाजीवाले बसतात नाजाल्यार हेर वेपारी आहात जे रस्त्यार धंदो करतात तांकां सगळ्यांक उखलून एका जाग्यार हाडटले. आनी पाट्यार सद्याक तांकां दवरपाचो विचार आसा पूण अजुनूय निश्चित जाल्लें ना तांकां खंय दवरपाचें तें. हे विशीं फुडें आनी बसका जातल्यो आनी ते बसकेन थारतले की तांकां खंय दवरपाचें तें. दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी आसा ती मिरामारचे शारदा मंदिराच्या सामकारले जे फूटब्रीज आहा ते काडपाचो विशय आज येयलो तेन्ना महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें की हे जे फूटब्रीज आहा ते सामकेच धोकोदायक स्थितींत आसा आनी ते केन्नाय कोसळ्यो जाता तेन्ना बेगिनांतल्या बेगीन हे फूटब्रीज काडपाचें काम हातीन घेतलें. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनांत. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनान नक्की पळया. आतां फुडें वचुया समिधा कडेन आनी समिधा कडल्यान जाणून घेवया आयचे अपडेट. आयज फोंड्या कदंबा बस स्टँडाचेर एक भिरांकूळ अपघात घडलो आनी ह्या अपघातान एका मोटरसायकल पायलटाक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका क्रेन चालकान ताका येवन शिड्डिलो आनी ताका थंय जाग्यारूच मरण आयिल्लें आसा. तर हो अपघात जो आसा तो क्रेन चालकाच्या निश्काळजीपणाक लागून जाल्लो आसा अशें मुखार आयलां. तशेंच क्रेन चालक जो आसा रणजीत कुमार हो बिहारचो 20 वर्सां पिरायेचो आशिल्लो आसा आनी ताजेर आतां फोंड्या पुलिसांनी ताका अटक केल्लो आसा. फुडलो तपास चालू आसा. दिसान दीस गोंयांत अपघाताचें सत्र चालूच आसा. एक अपघात जायत भिरांकूळ अपघात जायत आसा आनी लोकांक जीव वगडावचे पडटा कारणाक काय कारणांक लागून. आतां फुडें वचुया गौरीशा कडेन आनी गौरीशा कडल्यान जाणून घेवया आयचे अपडेट. अर्थ मंत्रालयान प्रत्येक राज्यांक एक आर्थीक कर दिलेलो आसा. तितूंत प्रत्येक राज्याच्या धरून 1,39,750 करोड इतलो हो अतिरिक्त कर प्रत्येक राज्याक वतलो. तातूंत गोंयाक 539 रक्कम मेळिल्ली 539 करोड रक्कम मेळिल्ली आसा. तातूंत काँग्रेसीन स्मार्ट सिटीच्या ह्या जे कितें बाबत कामां चल्लां स्मार्ट सिटी तेजे वयल्यान खूब उतरांचे फार पेटयला. गोवा फॉरवर्डान कार बरेच उजरावन काडलेले जी कितें कॉन्क्रीट कोसळ्ळी स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसतना त्याच बरोबर रस्त्याची देगो व्हांवोन वचप अशा प्रकाराचेर आतां काँग्रेसीन सुद्दां आवाज काडला. काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर हाणें खुबशे गंभीर आरोप केल्यात जातूंत मुख्य सचीव जे इमॅजीन स्मार्ट सिटी पणजे डेव्हलपमेंटाचे जे हेड आसा तरीकूय अशी गैरप्रकार जे पणजेंत घडटा ताका लागून इतर हेर खुबशे जाण हातून घुस्पल्ल्याचो आरोप लेगीत ताणें केला. त्याच बरोबर केंद्राचो लेगीत हातून आस्पाव आसा कारण की खंयचेच अपडेट जायनासतना खंयचीच चवकशी जायनासतना लेगीत हे अतिरिक्त कर जेन्ना राज्याक मेळटा तेन्ना केंद्राचो सुद्दां हितून आस्पाव आसा अशें तांच्यांनी गंभीर आरोप केलेले आसा. सो ह्या फावटी ते
स्मार्ट सिटीन खुबशे रस्ते खणले पूण ह्या फावटी ते स्मार्ट सिटीचो घोटाळो खणून काडटले अशें काँग्रेसीन म्हटलां. त्याच बरोबर श्रेया धारगळकर जे आसा जे फाटल्यान धार्मीक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणा वयल्यान ताका अटक केल्ली, ताका जामीन मेळिल्लो आसा काल. म्हापशा सत्र न्यायालयान ताका सशर्त त्याच बरोबर 50,000च्या हमीपत्राचेर ताका जामीन दिलेलो आसा. ताका खंयचेच भावनी दुखोवपी खंयचीच पोस्ट सोशल मिडियाचेर अपडेट करूं नाका अशी ताका शिटकावणी लेगीत दिलेली आसा. गौरीश आनी तिनूय म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यात ते तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात. फुडें वचुया संजना कडेन आनी संजना कडल्यान जाणून घेया आयचे हवामान खात्यान गोंय राज्यात आयज ऑरेंज अलर्ट जारी केला आणि फाल्यां येल्लो अलर्ट जारी केला. म्हणजे 2 दीस पावसाची शक्यताय आसा. दुसरी बातमी आसा ती कोंकण रेल्वेन 10 जूना सावन मॉन्सून टायम टेबल लागू केला. प्रवाशांनी हाची दखल घेवन रेल्वे वेळान जाल्ले बदल लागच्या रेल्वे स्टेशनार वचून तपासचे अशें आवाहन कोंकण रेल्वेचे सरवेवस्थापक बबन गाटके हांणी केलां. आनी तशेंच आमी जे कितें बदल जाला रेल्वे टायमिंगाचेर ते आमी मांडला स्टोरी भितर. ते तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलें. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार बाणावले जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर इंडिया आघाडीचो उमेदवार जोसेफ पिमिंटो हांणी आपलो उमेदवारी अर्ज आयज दाखल केलो. तांच्या वांगडा बाणावलेचो आमदार वेंझी विएगास, विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमाव आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आतां तुमकां ज्यो ह्यो सब एडिटरांनी ज्यो बातम्यो सांगल्यात ते तुमी सताच्या बुलेटिनाक पळयात. कॅमेरामॅन हर्षा सयत हांव उत्तेजा गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या वेसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक